Joshua chapter 23 verse 14. आणि आता हांव प्रतवेर जियेता त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता. सरस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्यापैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावूंक ना. वय सगळ्यो कार्य सिद्ध जाल्यात, एकच एक सोडिनासतना. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक, बगार सस्नीक जिवीत मेळच्याक. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. Psalm chapter 121 verse 2. परस्परात हांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. 2 Kings chapter 4 verse 1. प्रवादाच्या पंगडाच्या एका प्रवादीचे विधवीन एलिशा लागीं येवन म्हळें, म्हजो पती तुजो सेवक मेला, तो देव बिरांतसो मनीस म्हूण तूं जाणाय, पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या दोगा पुताक गुलाम करून व्हरचे खातीर आयला. एलिशान तिका विचारलें, हांवें तुका कशें कुमो करीत, तुज्या घरांत कितें आसा म्हूण सांग. तिणें ताका जाप दिली, तुज्या साकारणे कडेन तेलाची एक बरणी शिवाय हेर कांयच ना. ताणें तिका म्हळें, वोस आनी तुज्या शेजारा कडचीं आयदनां हाड, जितलीं तुज्यान हाडूंक जाता तितलीं. उपरांत फाटीं येवन तुज्या आनी तुज्या भुरग्या फाटल्यान घराचें दार दाम. सक्कड आयदनांनी तेल वत आनी तेल भरलेले हर एक आयदान देगेन दवर. तिणें वचून तशेंच केलें. तिणें आपल्या आनी आपल्या भुरग्या फाटल्यान दार दांपलें आनी आपल्या भुरग्यांनी दिल्ल्या आयदनांनी तेल वतलें. सक्कड आयदनां भरतस तिणें आपल्या पुताक म्हळें, म्हाका आनी एक आयदान हाडून दी. ताणें तिका जाप दिली, हांगा आनीकय आयदनां नात. तेन्ना तेल दिवचें बंद जालें. ती देवाच्या मनशाची गेली आनी तिणें तिका म्हळें, वोस तेल विक आनी रीण दिल्ल्या मनशांचे पयशे फारीक कर. जे कितें उरता ते वापरून तुवें आनी तुज्या पुतांनी दीस काडयेत. लूक चॅप्टर 7 वर्स 12. शहराच्या दारवट्या सरशीं पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसुल्लो. सोम्यान तिका पळयतच ताचे कळीस कळवळ्यान भरलें. रडनाका म्हणालो तो तिका. आनी मुखार सर तंबाक ताणें हात लायलो. कांदेले थंयच उबे रावले. तेवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. तवळ मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवय आदीन केलो. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वमतच्या मापान ते मेळो म्हूण. फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 6. कसलोच खंत हुस्को दवरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 7. तवळ आपचे जाणवायेन आटापोक नजो जाल्लें ते देणे, देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 19. जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसलेल्या दाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजां उदारपणी पावतलो. फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. म्हाका बोल दितल्या सवे सर्व संगती हांव करूंक शकता. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नसलेल्यांक तो घटाय दिता. एफेशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 27. सैतानाक तुमी इडे दिनाकात. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्या सतमंतल्याक सर्व संगती साध्य. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. पूण सोमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बोल दितलो आनी कोट्याच्या हातान संपडनाची तुमकां राखतलो. जेरमाया चॅप्टर 30 verse 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सरस्पर.
John chapter 15 verse 7. तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार आनी मुजी उतरां तुमचे ते रावशीत जाल्यार तुमकां जाय जालें तुम्ही कितेंय मागशात जाल्यार तुमकां ते मेळटलें. John chapter 14 verse 14. तुम्ही कितेंय मुझे नवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. Jeremiah chapter 33 verse 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळींतल्यान ते व्हडते गूठ हांव तुका सांगतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरस्वर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझ्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आणि तुवें हात घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. 1 Samuel chapter 1 verse 18. तिने जाप दिली, तुझ्या दोळ्या मुखार तुझे साकरणीक दया लाभो. उपरांत ती थंयसी गेली. ती जेवली आणि पियेली आणि तिचे मुखामोळ पुढे केदीस कंतीन भरलेले दिसूंक ना. Jeremiah chapter 30 verse 17. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आणि तुझे गाय बरे करतलो. उलयता तो सरस्पर. Job chapter 42 verse 2. तू सगळें करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. Matthew chapter 14 verse 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवच तो, भिये नाकात. Acts of Apostles chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. Isaiah chapter 26 verse 4. सरस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सरस्पर एक सस्नीक कडाप. Joshua chapter 1 verse 3. हांवें मोयसेक बसयल्या प्रमाणे तुम्ही पाय दवरता ती हरी एक सुवात हांव तुमकां दितलो.